तिसवाडीक शुक्रारा सकाळसावन उदक ना. उदका पुरवण करपी ओपाची मेन पायपलायन ओपा पंप हावजात फुटली. ब्रेस्तारा दनपरार लायन फुटिल्ली. पायपलायन रिपेराचें 24 वरां झुजा पावण्यार जालें. शुक्रारा दनपरार लायन जाग्यार पडली. ओपा लायनींतल्यान सांजे तिसवाडीक उदक सोडलें, मात पणजेकाराक उदक शेनवारा. तिसवाडीत मात लोकांचे उदका घाल. हातात कोळश्यो आणि बालद्यो घेऊन लोकांचो दीस उदकाची व्यवस्था करूंक गेलो. पण 2 दीस जाले आमकां उदक ना. पण आयदनां घालपाक त्रास जाता आमकां आणि कपडे उमळपाक त्रास जाता आणि सगळे कामाक उदक ना आमकां. 8 म्हणटर उदक वयता आमकां. उदक सामकीच कमी येता. आणि आज तरी सकाळच्यान उदक ना. आमचे कपडे सगळे भुरग्यांचे सगळ्यांचे उरले हांगसर आणि आता पिवपाक उदक ना. कपडे सगळे उरले आमचे. पिवोकूय ना आमकां. सगळे खाली आसा. हय उदकाचे उदक येना. कपडे उमोवपाक मेळना आनी उदक भितर ना. खातलेले ना. केन्नाच्यान ना उदक. कालच्यान. हय आनी उदीकच ना मरे. आतां टँकर बी ना थंय म्युन्सिपालिटीची. तुमकां उदकाचे त्रास जाता? हय त्रास जाता. आनी केन्ना केन्ना 8ंकूच वयता. सकाळी कामाक गिमाक वयता तेन्ना पयलींच वयता उदीक. तुम्ही उदकाचे 2 दीस ना म्हणजे किती अरेंजमेंट केला उदकाचे? आता कितें ना न्हू तो टँकर सांगलेले तांकां म्युन्सिपालिटी ते अजून येवूच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी पुला कडेन मारुती व्हॅनीक सकाळी उजो लागलो. गाडयेंतल्यान स्पार्क येता म्हूण ड्रायव्हर गाडयेंतल्यान देंवता थंय आसा. गाडयेन पेट घेतलो. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. ह्या रुटार ट्रॅफिक जॅम. तातूंत आनीक ट्रॅफिक जॅम जालो. फायर ब्रिगेडूय आडकली. स्पॉटार पावक अर्दवर लागलें. तो मेरेन व्हॅन काबार. दुसरे कडेन आजगांव लॉन्ड्रीक उजो लागलो. बताइए क्या हो गया? सर कुछ नहीं, आग लगी वहाँ पे और टाइम ही नहीं मिला. नीचे स्पार्क हुआ और एकदम से ब्लास्ट हो गया. जब उतरते 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट भी नहीं मिला माल उतारने के लिए और पूरा गाड़ी में आग लग गया. क्या माल मतलब क्या आपका था? होटल लिनन था सर. लॉन्ड्री होटल लिनन. ओके. तो मटेरियल मतलब वो जी लॉन्ड्री सामान? जी हाँ लॉन्ड्री सामान होटल को. तो मतलब कितना लॉस होगा? अराउंड सर 2.5-3 लाख का होगा. मतलब कार अपना? नहीं सिर्फ लिनन होगा 2-2.5 लाख का. ये जो मटेरियल का. और वैन आपका? वैन मेरा. आप कहाँ से हो? मैं पंजीम से. मतलब गोवा से हो? हाँ गोवा में हूँ सेटल्ड. आपका नाम? फराज जुमरे. आमकां 10 जांक कॉल येयले की पुलार ओमनींग उदक लागलो. आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलो. येयलो पुला वाटेक मातशें आमकां ट्रॅफिकान उरली जाम जाली. थंय आमी रोखडें पावन इश्टा ऑपरेशन आमचें केलें. पूण अशें लोक म्हणटा की तुमकां मातसो टायम जालो ट्रॅफिकाक उरलें. ट्रॅफिक आनी एक कॉलूय बीन जालें आमकां. एमर्जन्सी कॉल जाल्ले. अच्छा. थंय मातशें उरलें. थंयच्यान ड्रायव्हर येयली मागीर आनी त्या मागीर पणजेची गाडी येयली. वास्को येयली. ओल्ड गोवाची येयली. 3 गाडी. कितें कळ्ळें कितें तितून हॉटेलाचें लिनन आहलें. अच्छा. हय. लॉस बी कितें? लॉस टोटल लॉस तेचो कांय ना तेका. इतले मजगती आजगांव लॉन्ड्रीक उजो लागलो. लॉन्ड्रीची मशिनरी लासून काबार. तातूंत एक मोटरसायकलूय लासून काबार जाल्या. लॉन्ड्रीवालो म्हणटा 7-8 लाखांचे लुकसाण जाला आसूये. It was observed that a shed constructed of GI sheet was in approximately about 55 square meters was totally gutted in the fire, and the machinery inside was a laundry machine, 2-3 dryer machines, then 2 hydro machine which is used to drain the water, and 1 big washing machine which is used to wash the clothes. The supposed cause of the fire, the owner is saying that Mr. Swami is saying that the possibility could be due to short circuit since it was closed. Also, a motorcycle access scooter was inside the shed. We have written the letter to the police department to investigate whether the cause of fire. The total loss he is saying is approximately about 7 to 8 lakhs. But I have asked him the details of the machineries, how many machineries and what is the cost, and whatever items are involved in the premises. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकराचे ओल्ड गोवाच्या 200 कोटीच्या बंगल्यावेल्यान घातिल्ले बेहिशेबी मालमत्तेचे कंप्लेनीचेर गोवा लोकायुक्तान मुख्य सचिव आनी एसीबीक नोटीस काडल्या.
पोन्न्या गोंया मडकयकारान बांदिल्ल्या बंगल्याक खंयच्यान पयशे आयले ताची चवकशी जावची, भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्या खाला FIR करचो म्हूण एक्टिव्हिस्टान प्रकरण लोकायुक्ता कडेन व्हेला. The Lokayukta Justice P.K. Mishra has yesterday evening issued notices to Goa's Power Minister Pandurang Madkekar, the Chief Secretary of Goa, and the SP of Anti-Corruption Branch, seeking their response on the complaint that was filed by me on the disproportionate assets acquired by Goa's Power Minister Pandurang Madkekar and his family. फाटल्या एप्रिलान पांडुरंग मडकयकार ताच्या नव्या बंगल्यात रावंक गेलो. एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशान ACBत कंप्लेन फायल केल्ली. पांडुरंग मडकयकार आनी ताची घरकान्न जेनिता मडकयकारा आड भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्या खाला FIR करचो म्हूण ही केस. ACBन FIR केल्लो ना म्हूण आयरिश लोकायुक्त मेरेन पावलो. I pointed out to the ACB that Goa's Power Minister had amassed huge disproportionate assets and he inaugurated his bungalow at Old Goa on 1st of April this year, which is estimated to be costing over 200 crores. So since the ACB was not taking any action, I moved the Lokayukta and now the wheels of justice are in progress. लोकायुक्तान केस 10 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.